नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव सुमिता कुंकळकार। आयच्या लंच टायम बुलेटिनांक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। गोंयकारांक आयच्यान बसतलो वीज दर वाडीचो शॉक। घरगुती वापरा सयत वेवसायीक वापराच्या लायटीचेरूय दर वाड लागू। वाळपय वासराक गाडयेर घेवन फाटल्यान गायक धांवडायत हाडपाचो प्रकार। वाळपय पुलिसांनी केली बापाय पुताक अटक। बेकायदेशीर गोमांस तस्करी प्रकरणात केरी चेकपोस्टाचेर एकल्याक अटक। बेळगांवच्यान गोंयाक घेवन येतालो गोमांस। तारीवाडो मुंडूर वाठारांतल्या शेतांत सापडले सांत चल्या भुरग्याचे पाय। आक्षी पुलिशेंत गुन्यांव नोंद। फुडलो तपास सुरू। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे मिशन स्वयंपूर्ण गोंय शिक्षण आनी शेतकी मळाचेर आसतलो भर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी घेतली पोप फ्रांसिसाची भेट। दिले भारत भेटीचे आमंत्रण। आता पळयात खबरो विस्तारान। वाळपय हातीकडेन वासराक गाडयेर घेवन गायक फाटल्यान धांवडायत व्हरपाच्या घडणुकेत वाळपय पुलिसां कडल्यान बापाय पुताक अटक। नूर मोहम्मद अन्सारी आनी ताचो पूत ओसाना मोहम्मद अन्सारी अशी तांची नांवां आसा। ते रावपी म्हशीचे मळ नाणसाचे। ती गाय आनी वासराची रवांगी नाणूस गोशाळेत केल्या। हो व्हिडिओ सोशल मीडियाचेर व्हायरल जाले उपरांत वाळपय पुलीस नूर मोहम्मदाचे नाणसा घरा पावले। थंय ही गाय आनी वासरू ताच्या गोठ्यात आशिल्ली। मात ज्या तरेन गायीक सुमार किलोमीटर भर धांवडयत हाडली हाचेर जायत्या जाणांनी आक्षेप घेतलो। पुलिसांनी दोगांकूय पुलीस स्टेशनाचेर हाडून आनीक चौकशी केली आनी क्रुएलिटी टू एनिमल एक्टा खाला दोगांकूय अटक करून कस्टडीत दवरले। तांची बायक लेगीत पुलिसांनी ताब्यात घेतली। गाय आनी वासराची वाळपय गोशाळेत रवानगी केल्या। शेनवारा रातचे 9:30 सुमार एक स्कूटरीचेर वासरू घेवन वयताना आनी तेजे फाटल्यान गाय धांवत वयताना ह्यो व्हायरल सगळ्याक फेमस जाल्लो आनी गोमंतक टीव्हीन ह्यो व्हायरल पयलींच दाखयल्लो। आनी तेजे मागीर ह्या प्रकरणाचे कंप्लेंट जेन्ना वाळपय पुलिसान आयली तेन्ना वाळपय पुलिसांनी चवकशी खातीर घटनास्थळी वचोन ते स्कूटर चालक आनी तेजे फाटल्यान बसलो तांकां दोगांक चवकशी खातीर वाळपय पुलिसांनी हाडून जेन्ना चवकशी केली तेन्ना अशें कळून आयलें की ती गोरवां आसली ती तेजी नासली। तेणी सांगलें की आपलो गोरवां म्हणून, पूण तेजे कडेन रजिस्ट्रेशन कांयच नसल्या कारणान वाळपय पुलिसांनी सद्या तांकां अटक केलेली आसा। वेळोवेळार जी वासरू आनी गाय आहा तांकां गोशाळेन तेजी रवानगी केलेली आसा आनी जो नूर मोहम्मद अन्सारी ह्यो 40 वर्सांचो तसो तेजो चेडो ओसाना मोहम्मद अन्सारी हांकां दोगांक पुलिसांनी अटक केलेली आसा। तशेंच ह्या प्रकरणाची चवकशी PSI खुशाली नायक करीत आसा। वाळपयच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत। बेकायदेशीर गोमांस तस्करी प्रकरणात केरी चेकपोस्टाचेर एकल्याक अटक केली। बेळगांवच्यान गोंयाक गोमांस घेवन येतना केरी चेकपोस्टाचेर गाडी आडयली। गाडयेची तपासणी केले उपरांत भितर गोमांस आशिल्ल्याचे दिसून आयले। तारीवाडो मंडूर वाठारांतल्या एका शेतांत शेनवारा राती एका सांत चल्या भुरग्याचे पाय सापडपाची धक्कोदायक घडणूक घडली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण थळाव्यांक ही कूड दिसली आनी तांणी हे विशीं पुलिशेक कळीत केले। ते प्रमाण लागींच मानस आशिल्ल्यान थंयच्यान ह्या भुरग्याची कूड व्हांवून आयल्या आसत असो अदमास पुलिशेन उक्तायला। आक्षी पुलिशेन अनवळखी मनशा आड गुन्यांव नोंद केला।
पुलीस हे घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. काल राती मंडूर हांगासर एक धक्कादायक प्रकार फुड्यान येलो. ते म्हटल्यार एक न्यूली बॉर्न बेबी, नवीन अर्भकाचे पाय जे आसा ते मंडूर हांगासर एका शेतान गावले. ही गजाल जेन्ना पुलिसांक कळ्ळी तेन्ना पुलिसांनी थंय येवन तपास केलो. तपास करून पयल्या तपासान तांकां अशें कळ्ळें की त्या शेता लागींच मानस आसा, त्या मानशेनसून व्हांवन हे पाय येयले आसतले. पुलिसांनी थंयसरल्या सायडीक गांव आसा त्या गांवांनी वगैरे चवकशी केली की अशें कोण आसा जेणे की हालींच बेबी बॉर्न जाला की ना, कितें आसा. तर त्या पद्दतीन तांकां कोण गावंक ना. काल राती उशिरा पर्यंत हे सर्च ऑपरेशन चालू आसलें. गजाल अशी घडली म्हटल्यार ती जी न्यूली बॉर्न बेबीचे पाय आसले ती न्यूली बॉर्न बेबीची बॉडी जी आसली ती पयलीं एका बायलेक सकाळी दिश्ची पडलेली. पूण ती बायलेन भिवन कोणाक सांगूंक ना. जेन्ना तेचो घोव सांजचो घरा येयलो कामाक वचून तेन्ना ताणें घोवाक सांगलें आनी घोवान मागीर पुलिसींक कंप्लेंट केली आनी मागीर हे प्रकार जो आसा तो उगडकीस येयलो. पूण तो पर्यंत ते जे अर्भकाचे जे बॉडी आशिल्ली ती थंयसरल्या रानटी कुत्र्यांनी म्हणा किंवा आनी जनावरांनी खावन ती नासधूस केल्ली आनी फक्त तेचे पाय जे आसले ते शिल्लक उरले. हो धक्कादायक प्रकार उगडकीस येयलो. ताच्या उपरांत पुलिसांनी तपास केलो आनी आतां त्यांनी अननोन व्यक्तीचेर कंप्लेन रजिस्टर केला आनी हाचो फुडलो तपास जो आसा हो चालू आसा. ह्या प्रकरणा बद्दल फुडली अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पेड्ड्यार जाल्ली नायलॉनाची जाळी दर्यांत उडयल्ल्यान सैमाची हानी जाताच. ते भायर नुस्तें ही जाळी खातात आनी नुस्त्याच्या माध्यमांतल्यान ती आमच्याच पोटान पावतात. हे समस्येचेर उपाय काडपाक तेरी हे संस्थेन एक आगळो असो पायलट प्रकल्प गोंयांत हालींच राबयलो. पळयात हो प्रकल्प कितें तो. तेरी संस्थेन शिरदोण, ओडशेल आनी काकरा ह्या 3 गांवांत हो प्रकल्प राबयल्लो. नुस्तेकारांनी वापरिल्ल्या जाळ्याची सैमीक पद्दतीन विल्हेवाट लावपाक हे संस्थेन मजत केल्ली. ते भायर ह्या जाळ्यांचो जाता तसो मोबदलोय नुस्तेकारांक मेळोवन दिलो. ह्या प्रकल्पात तेरी संस्थेन गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, नुस्तेमारी खातें, स्क्रॅप डिलर आनी नुस्तेकार अशा वेगवेगळ्या घटकांक आस्पावन घेतले. स्क्रॅप डिलरांनी येवन तांची जाळी 12 रुपया किलो दरान विकती घेतली. तांणी जर जाळी बरे तरेन निवळ केली आनी वेवस्थीत स्टोर करून दवरली जाल्यार तांकां एका किलोक 40 ते 45 रुपया मेळपाक शकतात, अशें तेरीच्यो गोंय मुखेली डॉक्टर अश्विनी पै पाणंदीकर हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें. So basically what we did, we worked with 3 pilot villages, namely Shiridao, Otshel and Kakra. When we approached the fisher folks and we started interacting with them, we realized that there was lack of infrastructure when it comes to discarding of fishing nets. So basically there was not enough space in their houses to store the fishing nets, the old fishing nets, for a long time for proper disposal. And so to as a solution, they would just burn it down or sometimes throw the nets back into the water, which is very bad for the environment. So to address this issue, we designed a couple of products using these fishing nets and conducted hands-on training workshops for these fisher folks and gave them training and ideas of how they can use the fishing nets to develop these products and sell them in market. But then we realized for larger mass recycling of these fishing nets, it is better that they get money for the scrap net, and also it gets recycled through an industry, so that there is a mass recycling of nets. सध्या गोंयचे चडशे नुस्तेकार वापरात नाशिल्ली जाळी घरात जागा नाशिल्ल्यान उजो घालून ती लासून उडयताले वा दर्यांत उडयताले. ताका लागून दर्याच्या इकोसिस्टमाचेर ताचो वायट परिणाम जातालो. ते भायर नुस्तें ही जाळी खाताली आनी तेच नुस्तें आमी खातात, देखून लोकांच्या भलायकेचेरूय वायट परिणाम जातलो, अशें डॉक्टर पाणंदीकर हांणी सांगलें. हो पायलट प्रकल्प यशस्वी जाल्ल्यान आतां तो गोंयच्या हेर नुस्तेमारी गांवांनी लागू करपाचो प्रस्ताव आसा, अशें तांचें म्हणणें.
So to address that, then we started the task of connecting and bringing on board all the stakeholders in the value chain of the fishing nets. So we brought on board these fisher folks, of course, but also the government departments like State Pollution Control Board and Directorate of Fisheries, the aggregator or the scrap dealer, the retailer, and the industry. We had a collection drive for these old fishing nets, where the scrap dealer then actually went to the those fishing villages and bought the fishing nets from them. He paid around 12 rupees per kg that time, but at the same time he trained them or talked to them and showed them that how the nets have to be cleaned and how they should be storing them. So how the ropes should be detached from the nets and how the weight should be stored in different places for them to get more price. So he's ready to pay around 40 to 45 rupees a kg if the nets are properly cleaned and stored the way he wants, because the industry requirement is that way. So that kind of training was also given to the fishermen. Apart from this, through this project, we also had a awareness generation workshop for the field officers from Directorate of Fisheries, and we also designed a flyer with the information on how to discard fishing nets responsibly. We handed over these flyers to the Fisheries Department for them to create awareness amongst the fisher folks in other fishing villages across Goa. गोमंतक टीव्ही खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नायक. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान स्वयंपूर्ण गोय मिशन आनीक नेटान राबोवपाचें थारायलां. स्वयंपूर्ण गोय मिशना खाला मुख्यमंत्र्यान शिक्षण आनी शेतकी खात्याचो नियाळ घेतलो. स्वयंपूर्ण गोय मिशना खाला बांबू आनी काजू पिकावळीचेरूय भर दितले खंय. आम्ही 500 रुपीज पर रेनकोट, 600 रुपीज फॉर युनिफॉर्म आणि त्याच बरोबर पहिली ते तिसरेच्या स्टँडर्डा खातीर त्यांच्या अकाउंटाचेरूय जमा केल्या. चुकून जर कोणाच्या अकाउंटाचेर पयशे जमा जावंक ना जाल्यार तांच्यांनी आपल्या टिचराक सांगचें, कारण अकाउंट खंयसरूय मिस्टेक जाला आसूं शकता. बट हे सगळें आमी त्यांच्या डायरेक्ट अकाउंटाचेर, कारण तांच्यांनी भुरग्यांक रेनकोट घेवन दिवचे, तांच्यांनी भुरग्यांक नवीन युनिफॉर्म शिवून दिवचो. आमी पयशे ट्रान्सफर इतक्याच खातीर केल्या, आमी जे एक एकदां स्टिच करून दिता, एक एकदां क्वॉलिटी बरी मेळना, ही भुरग्यांची किंवा पेरंट्सांची कंप्लेन आसता. म्हणून आमी डिसिजन घेतलें किंवा न घेता आमी बरो रेनकोट तुमीच ताका बरो, कारण आपल्या भुरग्याक जितक्या बऱ्या क्वॉलिटीचो जाय तो रेनकोट हाडून दिवपाक शकतले, बरे क्वॉलिटीचे कपडे तुमी शिवपाक शकतले. आमी पळयता की स्पेशल डिजाबिलिटी भुरग्यांक इन्क्लुझीव एड्युकेशन हो सब्जेक्ट आमी सुरू केला. त्या खातीर खंयसरूच कोणाकूच आमी एडमिशन जे आसा पळय न्ही डिनाय करूंक शकना ताच्या डिजाबिलिटीच्या खातीर. त्या खातीर म्हाका दिसता सगळ्या एड्युकेशनांनी अशीं जीं भुरगीं आसा तांकां एडमिशन, नो डावट म्हणजे थोडीशीं मेंटली चॅलेंज आसलेली भुरगीं शिकपाक फाटीं उरता आसत, बट ताजो वेवस्थीत रित्या हेडमास्टर किंवा आमच्या एडीआय कडेन उलोवन त्याय भुरग्याचो आमी विचार जो आसा सातत्यात करता. येता तो 21 जून हो योगा डे खूब मोठ्या प्रमाणात तुम्ही सगळ्यांनी पंचायत लेवलाचेर सेलिब्रेट करचो. जेंका जेंका योगा ट्रेनर जाय तांकां गव्हर्मेंटाच्या वतीन सातत्यात योगा ट्रेनर आमी दिता. बट तुमी जर ते भुरग्यां बरोबर इनवॉल्व जावन जर केलो जाल्यार भुरग्यांचो उत्स्फूर्त प्रतिसाद आनीक खूब मोठ्या प्रमाणात वाडटा. त्या खातीर म्हाका दिसता आपल्या नो डावट एडेड स्कूल आसा थंयसरूय बी तुमी त्या मॅनेजमेंटाच्या बरोबर वचून त्या वेगवेगळ्या कार्यक्रमांनी पार्टिसिपेट जावं येता. वेगवेगळ्यो स्कॉलरशीप ऑनलायन पद्दतीन आमी सुरवात केल्या. तुमी आमच्या वेबसायटीचेर वचून स्वयंपूर्ण मित्रांनी आत्ताच्या घडीक, म्हणजे हांवें जशें सदांच म्हाज्या भाशणांतल्यानय सांगता, गोंयांत तरी पळोवंक वचत जाल्यार आपल्या कडेन पयशे फीस भरपाक ना म्हणून कोणाचेंच एड्युकेशन उरूंक शकना. 100% भुरग्यांक ही स्कॉलरशीप जी आसा पळय न्ही, SC, ST, OBC, EWS किंवा आमी मनोहर पर्रीकर फ्री एड्युकेशन लोन किंवा OBC ST हांच्या खातीर वेगळें एड्युकेशन लोन, इवन दो भायर शिकपाक वतात किंवा कंट्री भायर वता हांकांय बी आमी फ्री एड्युकेशन लोन जे आसा पळय, इंट्रस्ट फ्री एड्युकेशन लोन हे अवेलेबल आसा. हाज्या व्यतिरिक्त म्हणजे नॅशनलायज बँक हे एड्युकेशन लोन हे सातत्यात दिता. ते आमी ऑनलायन पद्दतीन सुरवात केला. आमच्या सायटीचेर वचून नाजाल्यार आमचे स्वयंपूर्ण मित्र तुमकां ताजेरूय बी खंयच्या सायटीर वचप एकदां सांगून तांकांय तुमी मार्गदर्शन करचें अशें म्हाका दिसता. म्हणून आमी नव्यान म्हणजे AH and VS एनिमल हजबंड्री अँड वेटरनरी सायन्स आफ्टर 12th सायन्स हो नवीन कोर्स
वेटरनरी सायन्साचो कोर्स आमी अंदू सुरू करता. वेळ पडलो जाल्यार निटाच्या थ्रू तेजी एडमिशन्स जातली. अंदू ज्यांचे भुरगे म्हणजे पयलीं फक्त आमचे 11 भुरगे हे म्हणजे महाराष्ट्रात एडमिशन घेवपाक वयताले, पण अंदू 40 भुरग्यांची एडमिशन्स ही गोंयांत जातली, जेका 12वी सायन्साच्या उपरांत म्हणजे आमी जसो म्हणटा की एनिमल डॉक्टर जेंका जेंका जावपाची इच्छा आसा किंवा विच इज एन व्हेरी करियर, खूब मोठें करियर तितूंतल्यान आसा. आज खूब मोठ्या प्रमाणात इवन दो फॉर आमी आमचे जे वेटरनरी डॉक्टर्स जे सिलेक्ट जातात ते बी म्हणजे थ्रू GPSC क्लास 1 गॅजेटेड पोस्ट हातूंतल्यानूच जातात. आज ते स्वताची आपली प्रायवेट क्लिनीक सुरू करपाक लागलेले आसात. इवन दो बाकीच्या सगळ्या हितूंत तांकां वेगवेगळ्यो तितक्योच ऑपॉर्च्युनिटीज एवेलेबल आसा. ते आमी AH and VS हो नवीन कोर्स म्हणून सुरवात करता. म्हणून ऑक्टोबरात ताजी एडमिशन सुरवात जातली, जेणे करून त्याचोय फायदो गोंयांतल्या वेगवेगळ्या भुरग्यांनी घेवचो. हाज्या खातीरय बी म्हाका दिसता आमी अशा पद्दतीत अंदू 2 म्हणजे एग्रीकल्चरची जाली अंदू वेटरनरीची कॉलेज आमी सुरवात करता. खासगी संस्थांत प्रवेश घेवचे पयलीं विद्यार्थ्यांनी योग्य जतनाय घेवची. कांय संस्था विद्यार्थ्यांक प्रवेश दितना नोकरी दिवपाचें आश्वासन दितात. विद्यार्थ्यांनी अशा संस्थांच्या आश्वासनाक बळी पडचे न्हय अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान केलें. थोडीशी इन्स्टिट्यूशन्स म्हणजे जेका आमी म्हणटा एकदां वेगवेगळे कोर्सीस ज्याची गरजूय ना अशा पद्दतीचे कोर्सीस एकदां भुरगे एड्युकेशन घेवन तांकां फुडें तेंचें करियर जावपाक शकना. तांकां जर आमी प्रॉपर गायड करपाक शकले आसत जाल्यार आज म्हणजे आमी पळयता की 10वी आनी 12वी जाल्या उपरांत करियर गायडन्स ही आमच्या हाय सेकंडरी आनी स्कूल ह्या लेवलाचेर करतात. बट तरी सुद्दां खंयच्याय कोर्साक भुरग्यांनी एडमिशन घेता आसतना आमी व्यवस्थीत रित्या जर मार्गदर्शन घेवन ते एडमिशन घेवपाक शकले जाल्यारूच ताका गोंयांत वेगवेगळ्यो संदीस एवेलेबल आसा. हांव मुद्दामून सांगता म्हणजे आज सकाळीच फुडें एकटे म्हाका चली आयले आनी म्हणपाक लागले आपूण एविएशन कोर्स करता. हांवें पळयलां की बरेच जाण हे प्रायवेट थोडेशे कोर्सीस जे सुरू आसा तांकां परत 1.5 लाख 2 लाख फीस घेतात एविएशनच्या नांवाच्या सकयल, तांकां नोकरी दिता म्हणून सांगतात आनी बऱ्याचशा जाणांक खंयसरूच नोकरी मेळना. हे हांव मुद्दामून मेन्शन करता. हे प्रायवेट कोर्साक कोणी जर एडमिशन घेवच्या पयलीं त्या कोर्साची वॅलिडिटी पळोवची, तो कोर्स आमच्या कडेन एफिलेटेड आसा काय कितें हो पळोवचो. हांव डिपार्टमेंटाकूय इन्स्ट्रक्शन्स दिला अशा पद्दतीचे जे प्रायवेट कोर्सीस सुरवात आसा हांचे व्हेरिफिकेशन एकदां पळोवचें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी G7 परिशदे वेळार कॅथलीक चर्चीचे मुखेली पोप फ्रांसीस हांची भेट घेतली. ह्या वेळार तांकां भारत भेटीचें आमंत्रण दिलें. प्रधानमंत्री मोदी आनी पोप फ्रांसीस हांची भेट यागदार थारली. पोप फ्रांसीसाक गोंयांतूय आमंत्रीत करतले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भेट घेतल्या ह्याबद्दल हांव अभिनंदन करता. तांच्यानी गोंयांत भारतांत इन्वायट केला. आमी ऑलरेडी एक्सपोजिशन खातीर तांकां गोंयांतूय बी इन्वायट केला. ऑलरेडी माननीय मोदीजी कळयलां. आमकां खूब खोस भोगतली की तांच्यांनी गोंयांत विजीट केली आसा. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची कार्यवाही करतना शाळा विद्यालयांक वेळात बदल करपाची सक्ती ना. आदले वरी दिसाक 5.5 वरांचे वर्ग घेवपाक मेकळीक आसा. शिक्षकाच्यो समस्या आयकून घेवपाची प्रक्रिया सुरू आसा अशें शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी सांगलें. अंदू 9वे सावन राष्ट्रीय धोरणाची कार्यवाही सुरू जाल्या. शिक्षण संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्याकडल्यान म्हालवर विद्यालयांक भेटी दिवपाची प्रक्रिया चालू आसा. आता मेरेन तिसवाडी, बार्देश, पेडणे, दिवचल, सत्तरी, फोंड्या, सांगे, केपें, साश्ट, दारबांदोडे ह्या विद्यालयांक भेटी दिल्या. आता फकत मुरगांव आनी काणकोण म्हालांतल्या विद्यालयांक भेट दिवपाची आसा अशी माहिती शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी दिली. विद्यालयांनी सध्या जे शिक्षक आसात ते सगळे शिक्षक सेवेत उरतले. ज्या विद्यालयांनी शिक्षकांचो उणाव आसा तांकां शिक्षक मेळटले. प्रयोगशाळेत उपकरणां दिवपा सयत स्मार्ट बोर्ड तशेंच हेर सुविधा दिवपाचो वावर सुरू आसा. 8वी मेरेन कांय विद्यार्थी फ्रेंच, पोर्तुगीज हे भाशा विशय शिकतात. ते विशय तांकां 9वेक घेवपाक मेळटले अशें शिक्षण संचालक झिंगडे हांणी सांगलें. सगळ्या लोकांक एक एन्झायटी आसा न्यू एड्युकेशन पॉलिसी म्हणल्यार कितें. आनी म्हाका सांगपाक जाय की पोरू गोवा वॉज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स टू इम्प्लिमेंट न्यू एड्युकेशन पॉलिसी. आनी न्यू एड्युकेशन पॉलिसीच्या अंडर आमी पोरू फावंडेशनल लेवल 1 ती इम्प्लिमेंट केल्ली आनी ती 5 वर्सांची स्टेज. ती 5 वर्सांनी ती फावंडेशनल स्टेज कंप्लीट जातली. आतां अंदू आमी सेकंडरी स्टेजीक हात घाला आनी त्या खातीर 9वेक आमी न्यू एड्युकेशन पॉलिसी एप्लाय केला. आतां न्यू एड्युकेशन पॉलिसी
एप्लाय करता आसतना आमकां खूब कन्फ्युजन जालां अशें दिसलें आनी CM सरान सेक्रेटरी सराक सांगलें आनी फाटले कितलेशे दीस 7 तारखेच्यान आमी प्रत्येक तालुक्यान भोंवता. आज सकाळीं आमी पेडणे तालुक्यान आशिल्ले आनी आमी प्रत्येक स्कुलाक इंडिविज्युअली तांचे कितें डिफिकल्टीज आसा हे विचारून तांकां सोल्युशन दिवपाचो प्रयत्न केला. इतले दीस आतां 2च तालुके उरल्या, एक मोर्मुगांव आनी काणकोण. बाकीचे सगळे तालुके कवर जाले. सगळ्या स्कुलांक किंवा टिचरांक हेडमास्टरांक बारीक बारीक कितें क्वेरीज आशिल्ल्यो त्यो सगळ्यो सॉर्ट आवट जाल्या. तांकां एक मेजर एप्रिहेन्शन आशिल्लें, टिचर्स आमी दितले काय ना ते. तांकां आमी क्लियरली सांगलां की जर एन्टायटलमेंट आसा जाल्यार टिचर 100% दितले. दुसरी एक क्वेरी आशिल्ली सांजचे, म्हणल्यार वगीच टायम वाडटलो. पेरंट्साकूय क्वेशन आशिल्लें की भुरगे जेवतले कितें, कितले पर्यंत सांजचे रावतले. तेय आमी सारकें क्लॅरिफाय केलां की आसा तशेंच टायमींग पासून दवरले जाल्यार कांय प्रॉब्लम ना. आनी इतलें आमी सांगलां की आमी हे कितें न्यू एज्युकेशन पॉलिसी कितें नवे सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करता ते इट इज इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टुडंट्स. भुरग्यांक फायदो जावपाक जाय. आनी त्या बरोबर सेक्रेटरी सर आमचे प्रसाद लोलयेकर सर सदांच इतलें सांगता की खंयचोच टिचर सरप्लस जावतना खंयच्याच टिचराकूय टिचराचो कितें इंट्रस्ट आसा तोय आमी प्रोटेक्ट करतले. आनी हाका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत सराचो आमकां पूर्ण तेंको आसा. तो कितें करता ते अंडर हीज गायडन्स ओन्ली आमी करता. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता की आमी वेवस्थीत फुडें वता. आमी कितल्योश्योच गोश्टी फुडें व्हरता. आतां खुबशे लोक विचारता की न्यू एज्युकेशन पॉलिसी म्हणल्यार पुस्तक ते सिलेबस पोर्शन आमी थोडे हेवटेन तेवटेन कर्टेल करतले आनी कितें चेंज. मेन आमचो एम्फसीस आसतलो तो टिचर ट्रेनिंगाचेर. आनी टिचर ट्रेनिंगाक आमची सायन्स आनी मॅथ्स टिचराची पयली बॅच आतां बेंगलोराक वचपाक 18 तारखेक भायर सरतली. तांकां हे स्पेशल ट्रेनिंग इन रेप्युटेड इन्स्टिट्यूशन लायक इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स बेंगलोर हे तांकां ट्रेनिंग दितले. सो अशे तरेन स्लो करून आमी सगळे हे NEP इम्प्लिमेंट करपाचो प्रयत्न करता. आमी जेन्ना गव्हर्मेंट स्कुलाचे स्टेटस पळयलो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयकारांक आतां वीज दरवाडीचो शॉक लागपाचो आसा. वीज खात्यान अर्थीक वर्स 2024-25 खातीर 3.48% वीज दरवाडीचो प्रस्ताव दवरला. संयुक्त वीज नियामक आयोगान हे दरवाडीक मंजुरी दिल्या. आयच्यान ही दरवाड लागू जातली. कमी दाब आशिल्ल्या घरगुती गिरायकांक 0 ते 100 युनिटां फाटल्यान 1.75 रुपया फारीक करचे पडटले. आतां हातून वाड जावन युनिटां फाटल्यान 1.90 रुपया फारीक करचे पडटले. 101 ते 200 युनिटां मेरेनचो दर 2.60 रुपया वयल्यान 2.80 रुपया जालो. 201 ते 300 युनिटां मेरेन 3.30 रुपया आशिल्ले ते वाडून आतां 3.70 रुपया जाल्यात. 301 ते 400 युनिटां मेरेन पयलीं 4.40 रुपया फारीक करचे पडटले. आतां ह्या युनिटां खातीर 4.90 रुपया फारीक करचे पडटले. जाल्यार 400 युनिटां वयर 5.10 रुपया वयल्यान आतां 5.80 रुपया दरवाड जाल्या. उच्च दाब आशिल्ल्या घरगुती गिरायकांक युनिटां फाटल्यान 4.80 रुपया हो नवो दर लागू जालो. कमी दाबाच्या व्यावसायिक गिरायकांक 0 ते 100 युनिटां मेरेन 3.75 रुपया दिवचे पडटले. पयलीं हो दर 3.60 रुपया आशिल्लो. जाल्यार 101 ते 200 युनिटां मेरेन 4.60 रुपया फारीक करचे पडटले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. साहित्य अकादमीचे 2024 वर्साचे पुरस्कार जाहीर जाल्यात. अंदू वर्साचो साहित्य अकादमीचो बाल साहित्य पुरस्कार लेखिका हर्षा शेटये हांच्या एक आशिल्ल्या बायूल ह्या कादंबरीक फावो जालो. जाल्यार युवा पुरस्कार अद्वैत साळगांवकर हांच्या पेडण्यांच्या सामारा ह्या निबंध पुस्तकाक फावो जालो. पुरस्कार मेळ्ळो आयकून म्हाका खूब खोशी जाली. म्हणजे एक आशिल्ले बायूल ह्या पुस्तकाक मेळ्ळी म्हणून. कारण हें पुस्तक म्हज्या काळजाक खूब लागींचें. हातूंतले पळय जे बायूल म्हणून ते काणी आसा, म्हणजे जे चली आसा, बायूल म्हणून पात्र आसा तें हांव भुरगेपणांतलें हांव. म्हणजे म्हजी स्टोरी अशें म्हणल्यार जाता. ना म्हाका खबर सुद्दां नाशिल्लें आनी म्हाका तें तातूंतलें कांयच खबर नाशिल्लें. म्हाका जेन्ना कळ्ळें आयलो म्हणून तेन्ना खूबच खोशी जाली म्हाका. कारण एक आपल्याक रिकॉग्निशन मेळ्ळें अशें जाता न्ही. आपूण बरयता इतलीं वर्सां आपल्याक रिकॉग्निशन मेळटा पुरस्कार मेळप म्हणून. ते खातीर खोशी जाताच. आनी म्हाका चड खोशी म्हणजे हे पुरस्कार हांवें म्हज्या वाचकांक अर्पण करता हांव. कारण म्हज्या वाचकांनी खूब प्रेम केला आनी तांचें म्हाका सदांच प्रोत्साहन आसता
प्रत्येक हाका म्हाका ते फोन करून किंवा मेसेज करून सांगता आमकां हें आवडली, तुजी काणी आवडली जावं तुजी आनी कितें निबंध आवडलो, त्या खातीर हो पुरस्कार म्हज्या वाचका खातीर. सगळ्यात पयलीं म्हज्या वाचकांक, पुस्तकाचे प्रकाशक संजना पब्लिकेशन्स, तशेंच म्हाका हें पुस्तक बरोवपा खातीर जाणी फुडें काडलो आनी यशस्वी रितीन म्हजें पुस्तक आयलें आनी आयज म्हाका दनपारां फोन आयलो की साहित्य अकादमीचो युवा साहित्य पुरस्कार प्राप्त जाला म्हणून. ही गजाल कळ्ळे उपरांत मनाक खूब धादोसकाय भोगली आनी एक मन भरून आयलें सारकें. आतां ही गजाल कळ्ळे उपरांत मनाक बरें दिसलें, पूण तितलीच जबाबदारी सुद्दां वाडल्या, कारण साहित्य अकादमीचो युवा साहित्य पुरस्कार प्राप्त जालो आनी पुरस्कार प्राप्त जाले उपरांत साहित्याक आतां सतत म्हाका योगदान दिवचें पडटलें आनी दिवपाक जाय ही म्हजी जबाबदारी. आनी ह्या कारणाक लागून तितलोच खांद्याचेर मातसो पेज पडला. सकाळ दनपार पासून सगळ्यांचे वेगवेगळ्या लोकांचे, साहित्यिकांचे, इश्टांचे फोन येत आसात, मेसेजी येत आसात. हातूंतल्यान एक जिवाक एक वेगळीच थंडसाण कशी मेळ्ळी, कारण खुबश्या जाणांनी सांगलें पुस्तक म्हणजे साहित्य वाचले उपरांत की ह्या साहित्य प्रकाराक बेगिनांतल्या बेगीन साहित्य अकादमीचो युवा साहित्य पुरस्कार मेळटलो, हें बरोवन घे, हांव दोळे धांपून सांगता, अशें खुबश्या जाणांनी म्हाका सांगलें. आनी ती गजाल आयज साकार जातना दिश्टी पडटा. पेडण्याचो समारा जायत्या जाणांनी टिका सुद्दां केली की पेडण्या बोलयेचेर, बोली भाशेन आशिल्ल्या कारणान त्याचेर टिका सुद्दां जाली. आमच्याच लोकांनी टिका केली की काय ना बेश्टे आमच्या भाशेची फकाणां मारल्या किंवा आमच्या संस्कृतायेची फकाणां मारल्या अशी. पूण आयज तेच पुस्तक, तेच साहित्य, तो साहित्य प्रकार आयज दिल्लीक पावलो आनी ताका साहित्य अकादमीचो पुरस्कार प्राप्त जालो. हें कळना फुडें आमच्या लोकांक सुद्दां जाय तितलोच अभिमान दिसता आनी निश्चितपणान तो दिसतलोच. म्हाका हो पुरस्कार मेळ्ळो आनी मेळोवपा फाटल्यान जे कोण परीक्षक आशिल्ले तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी चडांत चड देव बरें करूं म्हज्या वाचकांक म्हाका जाणी हें पुस्तक तयार करपा खातीर वा पुस्तक बरोवपा खातीर प्रोत्साहन केलो त्या सगळ्यांक आनी म्हज्या घरच्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी हो पुरस्कार म्हाजो नसून तुमचो सगळ्यांचो आनी म्हज्या ह्या पेडणे पयलीचो म्हणटा. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.